Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तुमका सांगता 2007 पयलीं खरेंच सड्याचेर खूब उदकाचो आमकां प्रॉब्लेम जातालो, पूण जेन्ना 2007 मिलिंद नायक आमदार म्हणून निवडून येयला तेन्नासून आमकां उदकाची भरपूर बरी सोय करून दिल्लेली आसा. आमकां पावत तशें सफिशियंट उदक आमकां अवेलेबल करून दिल्लेलें आसा. तुमकां जयंत सरान म्हटलां तशें आमचे कडेन स्टोरेज कॅपॅसिटी टँक्स आसा, बुस्टर्स लायिल्ले आसा, जेणे करून आमच्या सगळ्या घराक पावत तशें उदक आमकां अवेलेबल करून दिल्लेलें आसा. आतां हेतून जर कितें तुमकां जर सपोज बरें आनी बेटर करपाचें आसा जाल्यार तशा पद्दतीन तुमी ते प्रॉब्लेम्स आसा ते तुमचे पार्लमेंटान इशू रेज करपाचो. पूण अशें म्हणपाचें न्हू की पयलीं हेच्या पयलीं आमकां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाताले किंवा उदक आमकां मेळत नाशिल्लें म्हणून. उदक आमकां आयजूय मेळटा आनी पर्याप्त उदक आमकां मेळटा, पूण ते जर तुमकां 24 आवर्स करपाचें आसा जाल्यार बरी गजाल आसा. तशें तुमी थॉट्स आमचे एसेंब्लीन उलोवपाची गरज आसा, ना की तुमी हे म्हणत की आमच्या सड्यार आतां उदकूच ना म्हणून. सगळीं जाणां सड्याकारांक खबर आसा की उदकाचो आमकां बऱ्या परेन हे उपलब्ध करून दिल्लेलें आसा आमकां एमएलएन. आतां तुमकां 24 आवर्स करपाचें आसा जाल्यार ती बरी गजाल आसा. हांव मागता मुरगांवच्या एमएलए कडेन की तुवें तो प्रश्न घेवन वचपाचो आनी आमकां 24 आवर्स उदक अवेलेबल करून दिवपाचें. दुसरो पॉयंट आसा म्हणटा ते केसींच्या बाबतीन आमी आयकत येयल्ली आसा आमच्या मुरगांवच्या एमएलए कडल्यान. पूण तुमकां एक सांगता स्पेशली एमएलए सराक की जे पुलीस आनी पुलीस डिपार्टमेंट करता ते लॉ अँड ऑर्डर सिस्टमा वायज करतात आनी आमकां तांचेर विश्वास आसा की ते बरे फ्री फेअर इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी करतले आनी आमकां बरो रिजल्ट दितले. सो हांव मागता एमएलए कडेन की पुलिसाच्या कामान तेणी इंटरफियर करपाचें न्हू. पुलीस लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स. सो आमी पुलिसाचेर सोडया, पुलीस डिपार्टमेंटाचेर सोडया, ते आपलें काम आपूण व्यवस्थीत करतले आनी आमकां तेजेर विश्वास आसा. वास्कोसून एक कॉन्फरन्स आमचे कडेन आयज कॉन्फरन्स लोकांचे वास्को आयले आनी थोडे वास्कोसून गेले. ह्यो थिंगा वास्कोसून 15 जाण हे मडगांवसून वास्को येयले, पणजेसून वास्को येयले, वाडपयसून वास्को येयले 15 जाण. आनी तशेंच थिंगा रुटीन ते गेले, वास्कोसून मडगांव गेले, पणजे गेले, वाडपय गेले, ते भाशेन ट्रान्सफर आहे. म्हाका एक रिपोर्ट आहा 2 दिसाचे अधिवेशन आपले, त्याच्या भितर एक प्रश्न रेज केल्लो की आमच्या मुरगांवचो एमएलए पर्पसली नोटिसा सर्व करता. हांव सांगूंक सोदता की ही जी दोंगरार भागार घरां ती आमचो नोटिसा दिवपाचो प्रश्न दिना. हे ताका खबर ना की हे अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर येता आनी जी घरां लँडस्लायडीर आहा ते डेप्युटी कलेक्टर तांकां नोटीस सर्व करता एज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून. तो जर पावसान जर घरां मोडली आनी त्याची जबाबदारी कोण घेता. हांव सांगूंक सोदता की ह्या लँड स्लायडींग जी घरां आहा आनी तो जर जबाबदारी घेता आनी कितें एज अ प्रिकॉशन मेजर आनी आपूण तो कितें जालें जाल्यार आपणाच्यार घेता जाल्यार त्यांनी बरोवन दिवपाची की बाबा त्यांनी हे आनी हेच्या फुडें नोटिसा सर्व करपाचें न्हू, आपूण रिस्पॉन्सिबल फॉर डिझास्टर. तो उगीच कितें प्रेस घेता आनी एलिगेशन करता. आत्तां 10 मार्चाक निवडणुकीचो रिजल्ट येयला, तेच्या उपरांत म्हाका दिसता 4 फावटी तरी तांणी प्रेस घेतलो. कशें आसता, यू शूड टॉक लेस एंड वर्क मोर. आमी जे 15 वर्सां भारतीय जनता पार्टी 2007 ते 2022 पर्यंत जितलें काम केलां पळय तितून आमी काम करपाक चड प्राधान्य दिताले आनी प्रेसा कडेन वचून चड उलोवपाक कमी दिताले, कित्याक वी ऑलवेज फॉलो टॉक लेस एंड वर्क मोर. ह्या धर्तीचेर आमी काम केलां. आतां तो एलिगेशन घालता की आमच्या ह्या मतदारसंघान गेली 10 किंवा 15 वर्सां दहशत आसली म्हणून. अशें उगाच एलिगेशन करप आसना. आतां तो निवडून येयल्लो आहा तेन्ना पयलीं कितें आहा, विरोधी बाकाचेर बसतालो म्हणटकूच ते एलिगेशन घालपाक इजी आसलें. तेन्ना पुलीस स्टेशनार वचून नेहमी चॅक करचें की गेल्या 10 वर्सांक कितलेशे क्रायम रिपोर्ट जाल्ले आहा किंवा कितलेशे दहशत जाल्ले आहा. आनी आमी ह्या 10 वर्सांक इतलें कन्संट्रेशन केल्लें आहा की मुरगांव कडची जी वस्तू मातरी आमचे कडेन आसा म्हणजे डेव्हलपमेंटाचेर चड आमी प्राधान्य दिल्लें आहा. तेजें लिस्ट फुडें तुमकां जयंत सांगतलो कितें कितें आमी प्राधान्य केल्लें आहा. तेन्ना जेन्ना बी कितें एलिगेशन करता जाल्यार तेजेर पयलीं स्टडी करची आनी मागीर एलिगेशन करचें. कित्याक स्टडी केल्या शिवाय सब्जेक्ट मॅटर कांय ना. उगीच सांगपाक जाय म्हणून सांगून लोकांची दिशाभूल करचें न्हू. आमचे भारतीय जनता पार्टीचें अस्तित्व हे मुरगांव कॉन्स्टिट्युशन कायम उरतलें आनी सदांच काम आमी करपा खातीर लोकां खातीर हांव उपस्थित आसलें. जयंत जाधव मुरगांव मंडळाचो माजी अध्यक्ष. ज्या वेळाचेर आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम सुरवात केलें ते मुरगांवच्यान केल्लें. मुरगांवान अनेक वर्सां काम केलें, अनेक वर्सां आमी ओपोजिशनान आसले, कितलींशीं वर्सां काँग्रेसीची राजवट आसली आनी त्या वेळाचेर कितें परिस्थिती आसली ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा. 2007 जेन्ना श्री मिलिंद नायक निवडून आले भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार म्हणून, तेच्या नंतर
2007 मागीर सतत 3 फाटी ते निवडून आयले आनी ज्या पद्दतीचो डेव्हलपमेंट मुरगांवान जालो हे खरें म्हटल्यार तोखणाय करपाची गजाल आसा. इतलो डेव्हलपमेंट जाला, यू नेम ए प्रोजेक्ट एंड इट इज देर इन मुर्मगांव. कारण कितें की पयल्या 5 वर्सांत ओपोजिशनान आसलो, मागीर 10 वर्सां रुलिंगान आसलो. जी कामां केली ती थोडीच कामां हांव तुमच्या फुड्यान दवरता. जर आमी वचत जाल्यार हांगासरलो जो ब्रीज आसलो वर्नापुरी टू सडा 536 करोडसाचो 8.5 किलोमिटर्स हो कंप्लीट जालो. थंय 3 क्रिमेटोरियम आसा, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन, 3.82 करोडचे कंप्लीट जाले. सड्याचेर 3 ग्राउंड तयार जाता, रोज सर्कल ग्राउंड, बोगदा ग्राउंड आनी तशेंच कन्नड प्रायमरी स्कुला मुखार ग्राउंड. आनी हेजी अमावंट कितलो 5.5 करोड्स, 1.37 करोड, 43 लॅक्स. संजय स्कूल थंय डेव्हलप जाता, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट थंय जाता, अंडर वॉटर टँक्स जाता थंय 65,000 लिटराचे 6.23 करोड्स म्हणून टँक्स जाल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन जाता, सगळे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग जाला, सगळे कडेन सिवरेज कनेक्टिविटी जाल्ली आसा, बायणा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो आसा, हर्बराची चर्च एरिया डेव्हलप केला, ब्युटिफिकेशन जाल्ली आसा. त्याच बरोबर वायडनिंग ऑफ रोड, मेन रोड फ्रॉम बायणा टू सडा तेजें काम चालू आसा. ब्युटिफिकेशन ऑफ बायणा बीच, रिटेनिंग वॉल एट तारीवाडा, दिस्तेरो, रुमडावाडा हें सगळें जाल्लें आसा. आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणजे स्विमींग पूल जाता. आमचें एक स्वप्न असलें मुरगांव तालुक्या खातीर की स्विमींग पूल जावचें. 14.5 करोड्स मोडून 50 करोड्स मोडून ते स्विमींग पूल जाता, तेजें फक्त कांय दिसांनी इनॉग्रेशन जावपाचें उरलां. गटर्स, पेवर्स म्हणा, रिटेनिंग वॉल, बुस्टर पंप लायिल्ले आसा. 2 बुस्टर पंप स्पेशली उदक येवपा जाय म्हणून ते लायिल्ले आसा. अंडरग्राउंड स्टोरेज केल्ले आसा उदका खातीर, 2 मोठ्या टांक्यो बांदलेल्यो आसा. मागीर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. आनी हें सगळें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसतना सगळ्या मुरमगांवच्या जनतेक खबर आसा गेली 15 वर्सां डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. तरी आसतना सद्याचो निवडून आयिल्लो आमदार कितें प्रेसा फुडें लोकांच्या फुडें उलयता की लोक सगळे खूश जाल्या, 15 वर्सां सोंपली, 15 वर्सां लोक दहशतीन आसले, थंय तालिबान आसले काय कितें. 15 वर्सां इतली डेव्हलपमेंट जाला ही लोकांनी पळयल्या. पूण कांय कारणास्तव आसतलें इलेक्शन इज विनिंग अँड लुजींग. मे बी आमचो सीट हारलो. त्या जनतेक खबर आसा गेली 15 वर्सां डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. तरी आसतना सद्याचो निवडून आयिल्लो आमदार कितें प्रेसा फुडें लोकांच्या फुडें उलयता की लोक सगळे खूश जाल्या, 15 वर्सां सोंपली, 15 वर्सां लोक दहशतीन आसले, थंय तालिबान आसले काय कितें. 15 वर्सां इतली डेव्हलपमेंट जाला ही लोकांनी पळयल्या. पूण कांय कारणास्तव आसतलें इलेक्शन इज विनिंग अँड लुजींग. मे बी आमचो सीट हारलो. श्री मिलिंद नायक थोड्या मतांनी हारले, ते आमी एक्सेप्ट केला. पूण हो जशें संजयान सांगलें काम करपाचें सोडून हे सगळ्या कामांची फॉलोअप करपाची गरज आसा. हे सगळें काम केल्लें मेंटेन करपाची गरज आसा. ते सोडून प्रेस घेवप, प्रेसा फुडें रडप म्हणजे कसली पद्दत आहा. म्हणजे अशें दिसता हो MLA जालो पळय हे म्हाका दिसता अपघाती जालो, ताका अजून ते कळूंक ना तो MLA जाला म्हणून. MLAचें काम कितें आनी बाकीच्यांचें काम कितें तें ताका अजून कळूंक ना. सगळे कडेन स्वीट वाटीत भोंवता, बरी गजाल आसा, सगळ्या घरांनी स्वीट दी. पूण आमच्या MLAन आदल्या कितें दिल्लें, प्रत्येक घराघरांनी जॉब दिल्ले. जवळ जवळ 1200 जॉब्स आमी थंय दिल्ले आसा मुरमगांवांत. इतलें डेव्हलपमेंट आनी इतले जॉब्स पयल्या फाटी गोंयच्या इतिहासान मुरमगांवांत जाल्ले आसा. म्हणून आमी विनंती करता की सगळ्या जनतेक खबर आसा की हे सगळे हेजे कितें म्हणटा ते घड्याळी आसूं करच्या बदली तुवें काम करचें. देव बरें करूं.